Examination was held from 2nd April 2019 to 26th April 2019 at 21 centers across the state. Now, this year's result of April 2019 is 92.47%. So 18,684 students appeared, 17,278 students passed, and this result is 92.47%. So this is the highest result so far as the this examination is concerned. Boys, 9,215 boys appeared, passed 8,506, and pass percentage is 92.31%. Girls, 9,416 appeared, passed 8,772, and pass percentage is 92.64%. And percentage of candidate passing the examination with the help of sports merit marks is 1.61%. This time altogether 98 schools scored 100% results. गोवा बोर्डान मंगळारा 10वेचो निकाल जाहीर केलो. निकाल लागलो आनी गोंयभरच्यान पालकांचे हायेस्ट पर्सेंटेज तपासूंक प्रुडंटाक फोन येवंक सुरू जाले. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बांबोळे कुजिराचे मुष्टी फंडाचे राधा लावणीसान स्टार कामगिरी केल्या. 10th स्टँडर्डाचो रिजल्ट आशिल्लो आनी हांवें 96.83% स्कोर केले. टॉप करपा खातीर म्हज्या फॅमिलींतल्या सगळ्या लोकांनी म्हजी खूब हेल्प केली. म्हज्या आवय बापायन म्हाका खूब सपोर्ट केलो. म्हज्या आजी आजून खूब सपोर्टूय आशिल्लो. ताजी स्कुलांतल्यो टिचरूय सगळीं जाणां म्हज्यो टिचर्स आशिल्ल्यो, म्हाका सब्जेक्ट शिकयताल्यो. खूब श्रेय आसा. सद्दां जसो अभ्यास करताले तसोच केलो हांवें, बिकॉज कन्सिस्टन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो फर्स्ट डे 10th स्टँडर्डाच्यान टील द लास्ट डे पेपराच्या पयलीं हांवें सारको अभ्यास केल्लो, सो म्हाका क्रॅम करपाची गरज पडूं ना. हांव सायन्स घेतलें नेक्स्ट वर्सा आनी पळयतलें मागीर म्हाका मेडिसीन करपा जाय काय इंजिनियरींग. अंदू 98 स्कुलांचो 100% रिजल्ट लागला. बांबोळे कुजिराचे हेडगेवार स्कुलान सेगीत 13व्या वर्सा SSCक 100% रिजल्ट लावपाचो आपलो रिकॉर्ड अंदूय फुडें चालू दवरलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.